गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचार घेवपी 25 वर्साच्या दुयेंतीच्या फामिलीन घेतिल्ल्या धाडसी निर्णयान चौगांक जीवनदान दिलें। 25 वर्साच्या तरणाट्याक गोमेकोत ब्रेन डेड म्हण जाहीर केल्या उपरांत तरणाट्याच्या फामिलीन ताचे अवयव काडून दान दिवपाचो धाडसी निर्णय घेतलो। ह्या तरणाट्याक रस्तो अपघात जाल्या उपरांत ताचेर गोमेकोत उपचार चलताले। दोतोरांनी जाता तितले प्रयत्न उपचार दिवपाक केले, मात निमाणें तो ब्रेन डेड जालो। अशे ब्रेन डेड व्यक्तीचे अवयव दुसऱ्याक दिवपाची ही गोमेकोतली चवथी केस आसा। ताच्यो 2 किडण्यो, लिव्हर आनी काळीज अशे 4 अवयव दान केल्यात। ब्रेस्तारा रातीं 11:30 वरांचेर डॉ. सनत भाटकर आनी सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. रुक्मा कोलवाळकर हांच्या टिमीन ह्या दुयेंतीच्या मेंदवान काम करपाचें थांबलां म्हण जाहीर केल्लें। दोतोरांनी ताच्या घरच्यांक स्थिती सांगली आनी त्या घरच्यांनी अवयव दान करपाक हयकार दिलो। ताच्या 2 किडण्यां मदीं एक किडनी गोमेकोतच 31 वर्साच्या दुयेंतीचेर जाल्यार दुसरी किडनी हेल्थवे हॉस्पिटलांत 45 वर्साच्या दुयेंतीचेर प्रत्यारोपण करतले। काळीज चेन्नयच्या MGM हॉस्पिटलांत 30 वर्साच्या दुयेंतीक दितले आनी लिव्हर दिल्लीक धाडल्या। हो ब्रेन डेड जाल्लो दुयेंती मूळ बेळगांवचो, ताका लागून ताची कूड बेळगांवांत व्हरून थंय निमणे संस्कार करपाची जबाबदारी गोमेकोन घेतल्या। हे अवयव राज्या भायर व्हरपाक येरादारी पुलीस आनी प्रशासनाच्या आदारान गोमेको ते दाबोळे विमानतळ आनी गोमेको ते हेल्थवे हॉस्पिटल हाचे मदीं ग्रीन कॉरिडॉर केल्लो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।